प्रितीच्या भावान भयणांनो, एक ना एक दीस केन्ना ना केन्ना आमचे जिवितांत दूख आनी एकसुरपण येताच. आनी ह्या वेळार दुसरो आमकां बुजवण दितलो आनी आमच्या एकसुरपणांत सांगात दितलो म्हूण आमी आशेता आनी आमी रावता. त्याच भाशेन आमी दुसऱ्यांक एकसुरपण, दुसऱ्यांक आदार काकलूत दाखोवंक आयज जेजू आमकां उलो मारता. जेजू सदांच दुखेस्तांक एकसुऱ्यांक काकलूत दाखयली. तो आमच्या पातका पासत मेलो, पुनो जिवन जालो आमकां सोडवून दिवच्याक. आनी आयज पर्यंत तो आमची काकलूत करता आनी आमची पातकां बक्षिता, कित्याक आमचो देव जावन आसा काकलूतसार. तर ही देवाची जाणवाय आमकां खंय मेळटा? पवित्र पुस्तक वाचून, देवाचें उतर वाचून आमकां देवाची जाणवाय मेळटा आनी आमी जाणवायेची मनशां जाता. पवित्र पुस्तक देवाची जाणवायेची चावी. आनी पवित्र पुस्तकांतल्यान देव आमचे कडेन उलोवंक आशेता. पूण जायते फावटी आमी आमची कान, मन आनी कालीज बंद दवरला देवाचें उतर आयकूंक आनी जाणवाय घेवंक. पवित्र पुस्तकान अशें बरयलेलें आसा, देवाची भिरांत जाणवायेची सुरवात. देवाची भिरांत जाणवायेची सुरवात. द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनींग ऑफ विजडम. तर आयज आमी आमकांच विचारुया, आमी जाणवायेन जिविताची यात्रा सुरू करूंक तयार आसाव काय? आमी जाणवायेची मनशां जावंक तयार आसाव काय? आनी देवाचें उतर सदांच आयकूंक आमी आमचे कान, मन आनी कालीज उक्ते करूंक तयार आसाव काय? ह्याच प्रश्नाचेर आमी आयज नियाळ करुया आनी देवाचो आदार आनी कृपा मागुया आयच्या मिसांत. आमेन.